म्हणजे योगायोगान एम्ब्युलन्सीचो म्हाका दिसता कमीत कमी 8 ते 10 मिनटां ह्या रोडांतल्यान वयतना सेव जाली, कारण ती सकयल्यान गेल्ली जाल्यार 10 मिनटां त्या जंक्शनांतल्यान ब्लॉकांतल्यान ताका रावचो पडटलो आसलो. म्हणजे आनी सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट जर कोणाक आसत टायम जाल्यार इट इज फॉर द एम्ब्युलन्स, कारण ती लायफ सेव करपा खातीर जे एक तर स्पिडीन वता आनी ते जर जंक्शन म्हणजे कंजेशन मेळत जाल्यार थंय ते आडोवन उरूंक शकता. बाब रुडॉल्फ आनी चिंबल जंक्शना वयलो ओव्हरब्रिज कित्याक इम्पॉर्टंट हें तुमकां सगळ्या जाणांक ताणें सांगलें, हांव तितूर वचना. बट ऑलमोस्ट 42 crores ऑफ रुपीज स्पेंड करून आमी हेजो हाफ प्रोजेक्ट कंप्लीट केला. हो पुराय प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो आसा. इट वील टेक टायम. खरें म्हणजे तो एकदम प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट करपाक मेळनाशिल्लो, कारण सकयलो रोड आमकां क्लोज करप शक्यच नाशिल्लो पुराय प्रोजेक्ट क्लोज करपा खातीर. बट कालांतरान एक 6 म्हयन्या भितर उरलेलोय प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही 100% पुराय करतले. आमकां सगळ्या जाणांक याद जाता आसतली फोंडेच्यान ओल्ड गोवाच्यान येवपी सगळे लोक रायबंदराच्या जुन्या रस्त्या वयल्यान येता आसतना आमकां तेन्ना 2012 पयलीं याद करात ते दीस. म्हणजे म्हाका दिसता रायबंदच्या जुन्या ब्रिजाचेर एक वर तरी लोक उरताले जुन्या वाटेंतल्यान वता आसतना. फाटल्या 2012च्या उपरांत सरकारान कदंबा बायपास हो रोड काडलो आनी लोकांक स्मूथ ट्राफीक जे आसा हे सायडींतल्यान स्लो जावपाक मेळ्ळें. नाल्यार सगळे ते सायडींतले लोक येवपी म्हणजे पुराय बिचोले 70 तालुक्यांतले आसतले, फोंड्या तालुक्यांतले आसतले, हांकां फोंडा कडेन कनेक्टिविटी नासली. बट ती आनिकूय स्ट्रीमलायन करप आनी आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात ताजो बरो ट्राफीक फ्लो दिवपा खातीर सातत्यात सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी एक्चुअल म्हणजे रुडॉल्फान सांगता आसतना म्हणजे मोदी है तो मुमकीन है हे थोडक्यात तेणी आपल्या भाशेंतल्यान वेगवेगळ्यान मोदी येयलो आनी जालें म्हणून सांगलें तुमकां. ओके, ते कित्याक तर इट इज एन मोदी है तो मुमकीन है. फाटल्या दिसांनी प्रोजेक्ट कंप्लीट. हांव पयशाच्या विशयान वचना, कितले पयशे खंयच्या प्रोजेक्टाक मोडले तितूरूय वचना. आतां एट प्रेझेंट पर्वरी कनेक्टिंग रोड जो आसा पळय हो सुरू आसा. मडगांव बायपास सुरू आसा. मडगांव बायपास डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जातलो. म्हणजे आमकां खात्री आसा ह्या डिसेंबर पर्यंत सांगता हांव मडगांव बायपास कंप्लीट जातलो. पर्वरीच्या रस्त्याक घडये कदाचित अजून एक 1.5 ते 2 वर्सां लागतली. बट ज्या स्पिडीन सुरू आसा, हय लोकांक त्रास जाता हांव ना म्हणना, बट डेव्हलपमेंट चालू आसतना थोडोसो त्रास जर सहन करचो पडलो जाल्यार मागीर त्या डेव्हलपमेंटाचे फायदे सातत्यान आमकां जातले. हो ओव्हरब्रिज तयार करता आसतना सकयल कितलो प्रॉब्लेम जातालो हो तुमकां न्ही म्हाकाय खबर आसा. हांव डेली 10 मिनटां जो आहा पळय न्ही पणजेच्यान घरा वयतना आनी घरा कडल्यान पणजे येतना डेली रेग्युलर 10 ते 10-15 मिनटां ह्या कंप्लीट जंक्शनाचेर 100% उरतालो. म्हणून हांव सांगता म्हणजे गव्हर्मेंट हे सातत्यान वेगवेगळ्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट करपा खातीर आपल्या परीत पुराय म्हणजे सगळे प्रोजेक्ट हे हातात घेत आसा. खूब मोठो बदल इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतीत 2014 पासून तो आतां पर्यंत त्यांनी सांगलें. म्हणजे ताका लागूनच म्हणजे हे पुराय प्रोजेक्ट हे कंप्लीट करपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा.